गोंय पर्यटन राज्य आशिल्ल्यान व्हडा प्रमाणात पर्यटक गोंयांत येतात. तांचे खातीर संगीत पार्टेचें आयोजन करतात. मात तें संगीत उंच आवाजान रातभर चालू आशिल्ल्यान सरभोंवतणीच्या लोकांक ताचो त्रास जाता. इतलेंच न्ही जाल्यार थंय व्हडा प्रमाणात ड्रग्स विकलो वता. गोंयचे तरणाटे तातूंत घुस्पल्ल्यान गोंय सरकारान गोंयच्या तरणाट्यांचें भविश्य सांबाळपाची गरज आसा. मात गोंय सरकार आनी संबंदीत खातें कसलीच कारवाय करना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीकय पत्र बरोवन नावासयत कागाळ केल्ल्याचें गोंय फॉरवर्डाचो शिवोलेचो आमदार विनोद पालयेकारान पणजेंत पत्रकार परिशद घेवन सांगलें. जाल्यार तेंच्यांनी आज तातडीन हेचेर कठोर उपाय योजना करपाची गरज आसा. हांवें दर आठवड्याक हांव कंप्लेनी दीत आसा. मुख्यमंत्र्यांक प्रामुख्यान दिता आनी कन्सर्न सगळ्या डिपार्टमेंटांक IGP, SP नॉर्थ, DYSP, कन्सर्न पुलीस स्टेशनचो जो इन्स्पेक्टर आसा तेका ज्यो ऑथॉरिटीज आसा त्या सगळ्या ऑथॉरिटीजांक हांव पत्रां बरयल्लीं आसा. आनी अशें दिसता की ह्या राज्यान कोणूच वाली ना काय कितें हेचेर कारवाई करपाक. आनी ती कारवाई न केल्या मुळे हांवें भारताचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाईजी मोदी हांकां गोपनीय असो एक अहवाल धाडलो. ताजो अहवाल म्हाजे कडेन आसा. तो अत्यंत गोपनीय आसा आनी हातूंत भितर जे लोक इनवॉल्ड आसा ह्या ड्रग्सान तांचेर बेगोबेग कारवाई करची अशें म्हणून त्या अहवालान हांवें धाडिल्लें आसा. हांव परत एकदां साद घालतां मुख्यमंत्र्यांक की तेंच्यांनी भावी पिढीचें अस्तित्व जें धोक्यान आसा तें लक्षांत घेवन बेगोबेग कारवाई करची. काल अधीक्षका कडेन राती पार्टी जावपाची आसा अशी कागाळ केल्ली. त्या प्रमाण तांणी कारवाय करपाचो आदेश निरीक्षकाक दिल्लो. मात तांणी कारवाय केली ना. अधीक्षकाचोय आदेश मानना अशा निरीक्षकाक निलंबीत करपाची गरज आसा अशें पालयेकार म्हणटा. SPन थंयच्या पुलीस इन्स्पेक्टराक फोन केलो. फोन करून सांगलें की थंयसर कारवाई जावंक जाय. 10 नंतर कसलेंच म्युजीक वाजोवंक जायना. आनी जर थंय तें जें म्युजीक वाजता थंय जर कितें अंमली पदार्थाचो वावर जाता जाल्यार तुमी वचून थंय केसी लॉज करा. आनी जर पळयलें जाल्यार आश्चर्याची गोश्ट तुमी म्हणटले की SPचो आदेश तो स्थानीक पुलीस निरीक्षक धाब्याचेर मारता. येद्या मोठ्या ऑफिसराचो आदेश तांणी धुडकावून लायलो. म्हणजे पुलीस निरीक्षक, थंयचे उपनिरीक्षक हे सगळे ड्रग डिलरां कडेन कशे साटेलोटे आसा हाजें एक मुर्तिमंत उदाहरण हाजे वयल्यान दिसून येता. खरें म्हणजे तेजें निलंबन जावपाची गरज आसा. तातडीन जे पुलीस स्थानकाचे निरीक्षक किंवा उपनिरीक्षक आसा जेंचे साटेलोटे ह्या ड्रग डिलरा बरोबर आसात. सबंद गोंयान हें ड्रग्साचें वातावरण भरपूर प्रमाणांत पसरलेलें आसा. अशा तरेचे जे अनैतीक वेवहार जातात हे जे ड्रग्साचे अंमली पदार्थाचे विशय आसात आनी जेणे करून आमची भावी पिढी गोंयची जी बरबाद जाता. म्हाका वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान पत्रां आयिल्लीं आसा आनी त्या पत्रांचेर संबंदीत नागरिकांनी बरयल्लें आसा की खंय खंय ड्रग्स पार्ट्यो जाता आनी कशें तेचेर कारवाई केली वचना. पण तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदतां की हेचेर कारवाई केली वयची. मुख्यमंत्र्यांक जर गोंया बद्दल आपुलकी आसा, गोंयच्या भावी पिढी बद्दल एक आपुलकी आसा जाल्यार हांव एक जी भावनीक साद घातल्या तांकां ताका तांणी अनुसरून हेचेर एक बेगोबेग कारवाई करपाची गरज आसा. तांकां जर इच्छा आसा जाल्यार हांव तांकां सगळे डिटेल दितां. वास्तवीक हांवें तांकां डिटेल पावयल्लेच आसा. पण परत एकदां जर तांकां इच्छा आसा, आज जवळ जवळ 5 जाग्यांचेर पार्ट्यो जावपाच्यो आसा. चडशे शेनिवार आनी रविवार अशे 2 दीस विकेंड जे आसतात डेलीच जाता पार्ट्यो. पण ह्या 2 दिसांक
खूब पार्ट्यो वाजयल्यो वयता. आज जवळ जवळ 5-6 पार्ट्यो आसात. तेजे सगळे फ्लायर्स आसा, तुमकां हांव दितां. गोंयांत ड्रग्साचो वेवसाय नेटान चालू आसा. गोंय सरकार आनी सरकारी यंत्रणा कारवाय करना. अशेंच चालू उरल्यार गोंयच्या तरणाट्यांचें भविश्य पिड्ड्यार जातलें. देखून प्रधानमंत्र्यान गोंय सरकाराक कारवाय करपाचो आदेश दिवचो अशें पत्र बरयलां. तशेंच ड्रग्साच्या वेवसायान आशिल्ल्यांची नांवां दिल्यात. तातूंत राजकारण्यांचोय आस्पाव आसा अशें पालयेकारान सांगलें. जुना थंय खूब क्लब आसात. सगळ्या क्लबांची हांव नांवां घेवंक गेलो. तुमकां दितां हांव फ्लायर. तुम्ही जो प्रायम मिनिस्टर रिपोर्ट सबमिट केला तातूंत नांवां घाल्या पॉलिटिशियन. हय हांवें घालें. सगळे हांवें गोपनीय अहवाल आसा. कोण इनवॉल्ड आहा, जे हे पॉलिटिशियन म्हणा किंवा इतर कोण, तांची सगळ्यांची नांवां घालून गोपनीय अहवाल आहा. हांव तो सांगूं शकना. हांव परत एकदां सांगूंक सोदतां की ज्या तरेन तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान जी कारवाई केल्ल्यो तशा तरेच्यो कारवाई आज जावपाची गरज आसा, जेणे करून आमची भावी पिढी ह्या बरबादी पासून वाचतली.